सांपावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप 12वो अध्याय 2 वाक्य. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवीं जावं, तुमचे जिणेचेंच रुपांतर जावं. थवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदूंक काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा मनां नवीं केल्ल्या वरवीं नव्यो संगतींक आमी बागलां उक्तीं करता. रिन्यूअल ऑफ द माइंड मेक्स ओपन द डोर फॉर द न्यू थिंग्स. आज देखून सुरवेस आमी मागलें आयच्या दिसा आमच्या मोतीक आसचे हर एक तरेची बंधनाच्यो संकळी जिसूच्या नांवान ह्या घडये मोनोसाचे मोगाचें. साबार तरांच्या मोतीच्या बंधनांत हांव आनी तूं ह्या संवसारांत आमी जिवन आसा. ह्या समाजांत जियेत आसतना मोतीचीं बंधनां, मोतीचें लॉक्स साबार मकान तुका आसात आनी सैतान विविध रितीचें पाड चिंतपां, पाड बोगणां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती हाण घाल्यांत आनी ताचे तोन भायर येवंक म्हाका आनी तुका मुस्तू म्हळ्यार मुस्तू कश्ट मारता. आनी पयत पुस्तक म्हणटा बदलाक तुमची मनां नवीं जावं म्हणून. आयच्या वचपांत पयत पुस्तक म्हणटा तुमची मनां नवीं जावं. मनां नवीं जाल्ल्या कुडलें काळजाचें बागील उक्तें जाता. मुस्तुमुटी आमचे मनां बंदडे आशिल्ल्या वरवीं काळीज तें सारके रितीन उक्तें जावंक आयकना. काळजाचें बोगणां कली आसल्यार मोत तें नियंत्रण करून दवरता. काळजान म्हाका मुस्तू बरें करेचें म्हणून आसा, पूण म्हजें मोत म्हाका सोडटा आसतना आनी संपूर्ण तरान त्या मोतीच्या बंधनांत हांव आनी तूं आसून खंयच आमी बरें जायनातल्या एका परिस्थितीर आमी आसा मोगाचें. आनी आमी चिंता हें पुरो स्वाभावीक. म्हाका राग येता तो स्वाभावीक. म्हाका कितेंय जाता सडन उलयता तें स्वाभावीक. आमी ह्या परिस्थितीक पावल्या कित्याक सैतानान म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत असलीं बंधनां हाडून घाल्यांत. आज कितल्या जाणांक आमकां उलयतना राग येना. कांय इल्लें सकडे केशे ल्हान व्हड जाल्यार कितले आमकां राग येना. कोणाक सकडा हांगासर या कोण तो बैलो जावं दी हर एक लागीं राग येता. कारण कितें हाका राग येवंक? कारण कितें? चिंतया एक ल्हानशें उदाहरण दिवचें जाल्यार ल्हान भुरगें इतलेशें ल्हान भुरगें आसूं दी आमचे कडेन दिसता डॅडा म्हाका दी म्हणून. आमी मार्केटीक येता या सांतेक गेल्ल्या कडेन म्हाका तें जाय जें म्हणटा. आमी जायना म्हणटा. परत्यान तें मागता डॅडा मम्मा म्हाका जाय जेत्त म्हणटा. आमी जायना पुता नाका म्हणटा. जर तर तें भुरगें ताजे उपरांत हाक बाब मारीत जाल्यार, लढाई करीत जाल्यार, थंयच गलाटो न्हिदून पडा जाल्यार सकडा ती पळयता मोरया दिचे नाका काय पयलें काडून दिवन आमी सोडटा. सकडा तांदूळ कांय येना. कित्याक म्हळ्यार उरलीं पुरा पळयतात खाल भुरग्यांक लळटा बाबा कांय काडून दिवना काका इतलें काळीज काठोर घे म्हणटात. त्या देखून कोणीय नांव पाड जावचें नाका. ताच्या बदलाक दिया दरपुता म्हणटा. भुरग्याच्या मोतीन कितें रिगलें? भुरग्याच्या मोतीन कालें रिगलें? भोगल्ल्या कुडलें म्हाका मेळ्ळें. आमचे कडेन मोगान उलयल्यार जायना. मोगान उलयल्यार जायना. हें भुरगें व्हड जाता अशंत पे करता व्हड जाता. व्हड जातना कितें करता ते हर एकागे गोजी करनंतर तशें येता. काल गेलें आज आमच्या समाजान मुस्त जाणां आसात बेश्ट म्हणून आमचे कडेन उलोवचें. मोगान तांकां उलोवंक गुतना ते कार काड म्हणनात. चिके कार सायडीक दवर म्हणत देप्पोनच जा म्हणटात. एकदम आमी एक गी सायडीक दवरता. उलयल्या उतरां गाळी मारतात. कित्याक म्हळ्यार ती वाडोवन आयिल्ली शैली जाल्या. तांकां कळ्ळां आमी गोजी केल्यार टिचरान जाल्यार तशें भुरग्यांनी गोजी केल्यार टिचरांनी गोजी केल्यार भुरगीं फटाफटा बरयतात. भुरग्यांनी मोगान सांगल्यार आयकनात. गोजी केल्यार पुलिसांनी मोगीच्या डिप्टीन DIG त्याळ असो म्हणून आसलो. हाळे हांगाच्या तुमच्या मंगळूरच्या लोकांक बरें शिकपी लोक वय पूण गोजी केल्या शिवाय खंयचें कामी जायना. कार स्ट्रीटांत एक बायल मनीस कार सोडनासली आनी अशें थंयसर ब्लॉक जालें गे आनी खुद्द सांगलें गे हाळे इल्लें तुजें सायडीक काड म्हणून. आयकूंक वचना. दुसरे वटेन रिक्वेस्ट केलें आयकूंक वचना. आखरेक बेतान देव ठाप करून बोनेटाक मारलें.
कुठले टर्र करून गोवलें कार कुठले गोवलें कितें हांव सांगता म्हळ्यार आज म्हजी आनी तुजी परिस्थिती अशंत जाल्या जोर केल्यार मात तांचे कडेन चलता जावंक पुरो गोव बायलेक बायल गोवाक जावंक पुरो आवय बापाय भुरग्यांक भुरग्यां आवय बापायक जावंक पुरो शेजारी जावंक पुरो काम केल्ल्या कडेन बॉस या हिंकां आतां कामाची जाल्यार टप्पा करून जोर करतात दनी मागीर वकत रावता बुडची नाकात नाका म्हणून तीं जोर करतात पयलें दनयांनी कामाच्यांक जोर करता जाल्यार कामाचे दनयांक जोर करतात कित्याक म्हळ्यार तशें करून तांकां सोय जाल्या आनी त्या खातीर आमी अशें एका शैलीन ते रावल्या मोगाच्या न्हू राग आमकां कितें जाता ऑटोमॅटीक नो कंट्रोल थोडे वटेन म्हणटात बळे ताका मुतोंक जाता म्हणून कळूंक कळना सीदा मूत पास जाता म्हणून राग तसोच राग सत्य सांगचें हांवें सत्य सांगचें राग तसोच तो म्हाका राग खरी जेगी नाका गे म्हणलें कळीत जायना ठप्प करून येवनूच जालो ठप्प करून राग येवनूच जालो कित्या खातीर आमचे मोतीची परिस्थिती अशी जाल्या कित्या खातीर ओरिजिनल आमी काल सांगली की मूलत आमी कितें देवाचो आत्मो देवाच्या स्वरुपार म्हाका तुका रचला हांव तूं कशें आसा जें शांत समाधान संतोश भरीत समा शांत समाधान संतोश भरीत आमी आसा जे पूण ह्या प्रमाणे हांव तूं ना कित्याक म्हळ्यार चिंत्या आमी केदाळे डायनींग टेबलार तो मुस्तुबटे आमी कुडको दवो कुडको आनी घालून खंयचो कुडको बरो कुडको घालता ह्या थंयसर चिंत्या एका डायनींग टेबलार आमी हॉटलाक आनी गेल्यार पळयता बरें दवे कुडके आनी घालतात इल्ली कडी पडली सोडल्यार काय जाता कच जाता कुडले धुवन काडल्यार नितळ जाता चिंत्या थंयसर असलें खत एकलीं जेवन वतात खत पडटा मागीर नेक्स्ट एकलीं येतात तीं जेवतात खत पडटा सगळें एक म्हयनो तें काडूंक तो काडनात तो दवो घाल्लो कुडको कोल्या कलराक येता व्हडलो तांबडो रंगाळ जाता ओरिजिनल कलर तर ताका नंथना ओरिजिनल कलर नंचना म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांगा खतां एका वयर पडूनच गेल्यात कितलीं खतां पडल्यांत चिंतल्यार फाटल्या जिणेन ल्हानशें तावन पळया म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांगा मुस्तू खतां पडल्यात कोणे नाका जाल्लें इन्सल्ट केलां कोणे आमकां नाका जाल्लें उलयल्यांत आमी रागान उलयल्या आमी अशीं आमचें खतां बरोवन गेल्यान गे आतां तें सगळें तें मेळ्ळें जावन धवें आसलें शांती समाधान ना आमकां सगळें मेळ्ळें जावन राग मोसोर जिद्द हें पुरो आमचें थंय आसा कोणी ना म्हणून सांगूं जायना म्हाकाय आसा तुका आसा हरेक आसा एकल्याक इल्लें चड एकल्याक इल्लें उणें तितल्यान तें व्यत्यास चड आमी घडे कुमसारा गेल्यार इल्लें नियंत्रणान आसा आमी चिक्कें नियंत्रण सुकलें कुडलें कुमसार देखून घडे जायचे हप्त्याक हेपटें जायचे कित्याक म्हळ्यार ताळा मूत कंट्रोलाक येता नितळ जाता परत्यान आमी इल्लेशें कंट्रोलाक येता म्हणून आमच्या जिवितांत अशंत खतां एका वयर एक आसात आनी स्वामीन जेसू आयच्या वचपान सांगता तुमची मूत नितळ जायचे आनी तुमी रुपांतर जायचे रुपांतर जाल्यार कितें जाता रुपांतर जाल्यार परत आमी एकदम परजळटा हांव तूं कितें जाता परजळटा जिजू म्हणटा हांव जावन असो उजवाड म्हणटा आनी मातव्याच्या पंचव्याच्या म्हणटा तुमी जावन आसा ते उजवाड तुमी जावन आसा संवसाराचो उजवाड खंयचे असो शांती समाधानाचो उजवाड हांव आनी तो उजवाड जेजू जावन आसा शांती आनी समाधान जेजू ह्या संवसारांत हांव वेता आसतना हांव तुमकां शांती दिता म्हणून येता हांव खंयचो उजवाड शांतयेचो आनी समाधानाचो उजवाड पूण म्हजे थंय शांती ना तुजे थंय शांती ना कित्याक शांती ना म्हजी आनी तुजी मूत कंप्लीट तरान नियंत्रीत जाल्या समाजाच्या त्या दृश्टांत ह्या सैतानान बंधन घालून म्हजी आनी तुजी मूत भ्रश्ट जाल्या आनी त्या खातीर जेजू म्हणटा आमची मूत रुपांतर जायसै काय जायसै रुपांतर म्हणटा आसतना आमकां उडास येता जेजूक रुपांतर जाल्लें आमी दृश्य पळयलें जाल्यार सामातेवाच्या 16व्या अध्यायांत 17व्या अध्यायांत दुसरें वाक्य म्हणटा थंय ताजे मुखार तो रुपांतर जालो ताजे मुखामळ सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचें वस्तूर उसवाडा बरी धवें जालें रुपांतर जाल्यार कितें जाता परजळटा
उजवाडता. जर तर आयच्या दिसा आज हांगा सरता न्हू आमी बदलावण जावन भायर गेल्यार कितें जाता. हांव तो परस जळटा खंयच्यान परस जळटा शांती समाधान संतोशान परस जळटा. आमी परस जळ्यार कितें जाता. परस जळ्यार ओवर तो परस जळ फंगता कितें जाता. तो परस जळा वरवीं त्या सक्ते वरवीं अनेकल्याकी शांती समाधान मेळटा. अनेकल्याकी शांती समाधान मेळटा. जर तर मुजे थंय काळोख असल्यार कितें जाता. असमाधान असल्यार कितें जाता. अनेकल्याकी असमाधान जाता. कशें जाता. हांव भितर असमाधानान आसा तो कालिंगी ताजे इतल्या केल्यार म्हाकाच म्हणून ताका गाळी येटून तशें ताकाय धर्मा गाळी बसयल्ल्या कडेन कित्याक हांव असमाधानान आसा. ताजे इतल्याक ताणें सत्य कालें करूंक पुरो म्हज्या बोवऱ्या आसच्या व्यक्तीन तरी पूण म्हाका भोगचें कितें म्हळ्यार तो म्हाका कुट्टिता म्हणून टॉंट मारलो म्हणून. जर तर हांव समाधान आसल्यार कितें जाता. अनेकलो सूख केल्यार रे सोड सायबा ते सूख आमी कितले फावटी ऑफिसान पळयता न्ही गे मूड बरें आसल्यार कालें जाता आमचें. घरा जावं दी ऑफिसान जावं दी मूड बरें आसल्यार भुरग्यांनी कालें सूख केल्यार कामाच्यांनी कालें सूख केल्यार धन्याचें सोड सायबा मारली शेंडी वचून तोंदरे ना म्हणटा. मूड सोमा आसा आमचें थंय उजवाड आसा. जर तर म्हजे थंय आनी तुजे थंय तो उजवाड तो शांतीचो उजवाड ना जाल्यार काल जाता. सगळ्यांनी येद्दिशी सूख केल्यार आंगार तो पडटा. आमी सूख करनात तरी पडटा केल्यार पडटा. केलो जाल्यार तो गेलोच तो मुखार आसलो गेलोच तो. देखून आमी थोडे फावटी मुखार रागार आसतना कोणी लागीं थंयसर वचना. कित्याक म्हळ्यार ताजे थंय काळोख आसा. जेजू म्हणटा रुपांतर जाताना आमी पळयता 6 मार्काच्या 9व्या अध्यायान 3ऱ्या वाक्यांत ताजें आंग वस्तूर इतलें जळतळीत धवें जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोणकाराक तशें करूंक असाध्य. कित्याक तितलें धवें तें. धवें कालेचो संकेत नितळ्याचो न्ही शांतीचो संकेत. शांती खंय गेल्यार पीस ताका खंयचे संकेत धवें लुगाट धवें आमी उबारता शांत म्हणून. आनी थंयसर जेजू त्या धव्यांत इतल्या परस जाळटा. थंयसर धवें वस्तूर धवे दगलो आमी खंयसर पळयता जेवणाका पयल्यांक धवे दगले ते धवे कंप्लीट धव्या जुवांच्या उगडापणान आमी पळयता धव्या दगल्यांनी आसचें. ओके धव्या दगल्यांनी शांतींत आसचें. वयर कितें आसा सरकार शांती आसा. वयर कितें आसा सरकार शांती आसा. आनी हांव आनी तो दोगलो खंयचो आसा तांचे कडेन शांतीचो दोगलो आसा. धवो दोगलो आसा. त्या देखून ते शांतीन आसात. मुजे ते आनी तुजे थंय कोलो दोगलो आसा जाय शांतीचो दोगलो आसा जाय. आज मुजे ते आनी तुजे थंय कोलो दोगलो आसा तें हांवें तुवें म्हज्या आनी तुज्या कोशार्दाक विचारलें जाय. तें हांवें तुवें म्हज्या आनी तुज्या कोशार्दाक विचारलें जाय. आयची घडी मोगाचें न्हू. आयच्या दिसाची घडी हांवें तुवें सगळ्यांनी शांतीन हांगांतल्यान भायर सरूंक वचूंक जाय. आयच्या दिसा सगळ्यांनी शांतीन भायर वचूंक जाय. हांवें सांगचें खाली देवाचें उतार नियाळ करता आसतना मात्र न्ही मागीर आराधन जाता आसतना थंयसर टंग्सान मागता आसतना सगळ्यांचें कितें पुरा तें विरारय आसा. आयच्या दिसा खंडीत जावन वचचें. आज तुमी भितर कितल्याय टेन्शनान येया. हांव मोडूलतावन मागूनच आसा. हांगासर आसच्या हर एकल्यांनी हांव आयिल्ल्या थावन हांगातावन हांव मागूनच आसा. हांगासर आसल्या हर एकल्यांनी फाटी आसतना शांत जावन फाटी वचचें म्हणलें म्हजें एकच देवा कडेन मागणें आयच्या दिसा. आज आमी पळयता माथेवाच्या 13 अध्यायान 43 वाक्य म्हणटा नितीवंत आपल्या बापाच्या राजान सुर्या बरी पर जळटले. कान आसा जाल्यार तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. हांवें आनी तुवें नितीवंत जावं दी कोणी जावं दी आमी तुवें परस जाळ्या जाय. आनी परस जाळ्या जाय शांतींत आनी समाधानांत. आमची मूत हांवें तुवें नवी कर्ण हांवें तुवें परस जाळ्या जाय. आज आमचे भितर अंधकार कसलो आसा. खंती बेजार आसो दुखी असो राग असो द्वेष असो या विविध तरांच्या फाड बोगणांचो अंधकार मुजे थंय आनी तुजे थंय आसा. आनी हे कित्याक करता अशें कित्याक म्हळ्यार आमच्या बोवऱ्याच्या सन्निवेशाद्वारे या परिस्थितीद्वारे आसा. खाल्या खातीर करता सन्निवेश या मुज्या बोवऱ्याच्या परिस्थिती वरवीं असलें घडटा. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता
एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 17व्या अध्यायांत 4थ्या अध्यायांत 17 आनी 23 वाक्य म्हणटा, सोम्याच्या नांवान हांव तुमकां सांगता, ह्या फुडां अनबोरते बरी जियोवचें न्ही. तांचें चिंताप सार नातल्लें, तांच्या गिन्यानाचेर अंधकार पडला. देवाच्या जिवितांत तांकां वांटो ना. तांचें ज्ञानार्पण आनी काळजाचें धारुणायस हाका कारण. लज मोरया साणून सादिळ्याच्या जिवनाक ताणें वेंग मारल्या आनी सर तरेच्या बुरश्या कामांक आपणाकच ताणें विकून घेतल्यान. पूण तुमी क्रिस्तांवान घेतिल्ली शिकोण असली न्ही. दुबाविणे जेजूच्या सता प्रमाणे तुमकां परगडणी केल्ल्या आनी शिकोवन दिल्या. अशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकांच नासाक पवयता तें पोरणे व्यक्तित्व तुमी काण उडय जाय. तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंताप नवें जायचें. पवित्र पुस्तक म्हणटा, तुमचें चिंताप नवें जायचें. अनबोवरते बरी असमाधानेन जिये नाकात. तुम भावार्थी म्हणटाय तर समाधानेन तूं जिये. एका भावार्थ्याक आनी अनभावार्थी आमी म्हणटा जाल्यार व्यत्यास खंयसर उरला. व्यत्यास हांवें तुवें खंयच मागणें म्हणटा म्हणल्यार वंदोन ना. व्यत्यास आसा, जर तर हांव भावार्थी जाल्यार सर्वेस्पराचेर भरवोसो दवरता. परिस्थितीक हांव केदळस हांव बागना, हांव शांत रितीर आसता. एका रुखार सुकणें तें बसलां तरी त्या रुखाच्या फांट्यार येदेशा फांट्यार येदे व्हडलें सुकणें बसता. फांटो तो हालता वारें येताना, तरी पूण तें सुकणें तें कितेंच भियेना. कित्याक भियेना? ताज्या पाकाटांचेर ताका 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 भरवोसो आसा आनी त्या खातीर तें फोडाना, आपूण उबोवन वता म्हणलें धैर्य आसा. परिस्थिती म्हजी आनी तुज्या बोवारी खंयची आसता आसतना हांव भावार्थी हांव वय म्हणटा जाल्यार म्हजें बळ म्हज्या सर्वेस्परांतय आसा. सर्वेस्परांतय हांव भावार्थ दवरल्या देखून खंयच्याय परिस्थितींत हांव म्हज्या रागाक, हांव म्हज्या टेन्शनाक हांव म्हजो अवकाश दिना. कित्याक दिना? त्या परिस्थिती म्हाका हालोवन दोलोवन सकला घालूंक शकना. कित्याक हांव एक भावार्थी जावन आसा. त्या देखून देवाचेर म्हज्या भावार्थ आशिल्ल्यान हांव पडना म्हूण म्हाका गुर्त आशिल्ल्यान म्हाका भियेना. चिंतया, एका MBBS एग्जामाक परिक्षा बरयतात भुरगीं. सगळ्यांक कितलें भें आसा परिक्षेक बरयता आसतना. पास जाता की ना गी, म्हाका चान्स मेळटा की ना गी. जर तर त्या MBBS कॉलेज सोलोवच्या धन्याची परीक्षेक बरयता. धन्याची परीक्षेक बरयता. ताका तितलें टेन्शन आसा गी? टेन्शन ना. कित्याक? एग्जामान मेळना जाल्यार रे बापाय म्हाका कशें म्हणी ताजें मुजीत बापायचें कॉलेज म्हाका सीट दिता. व्यत्यास, डिफरन्स तें. कित्याक? हांव आनी तूं भावार्थी वय जाल्यार म्हाका आनी तुका टेन्शन आसूंक नजो. आतां जेजूचें तें शिकोवण दुस्मानांक बुकसूंक जाता सिस्टर? तुका जाता, म्हाका जायना, तांकां जायना. सगळ्यांक बारीक कश्ट आसा. इल्लें आहा पळय कश्ट आसा, इल्लें सत थंय आन्सर आसा. आनी थोड्यांक जावंकूच जायना. बोक्सूचें कश्ट जाल्यार तांचेर बेसांव घालूंक जायत गे आमकां. बोक्सूंक कश्ट, एकटे वस्त तशी बोक्षिता तशी म्हणूंक कश्ट. तुका बेसांव घालता, तुका आशिर्वाद करता म्हणून सांगूंक जायत गे. जेजू म्हणटा तांकां बेसांव घाल म्हणून. तांकां 2 म्हयने जाल्यार 4 म्हयने चल म्हणटा. साध्य गे म्हणलें. आयच्या दिसा आमी आतां चिंता पाटयता मोगाच्यान. आयच्या दिसा चिंता पाटयता. जर तर रागार जायनाशें रावूंक साध्य? रागार जायनाशें तर रावूंक साध्य आसा? आनी एक सवाल आसा की ना घेवन आतां ह्या वेळार आतां आमी नियाळ करतले मोगाच्यान. आमकां अशें साध्य ना म्हूण कित्याक बगता म्हळ्यार आमी मोती भ्रश्ट जाल्या. जेजू म्हणटा तशें करी जाय म्हणून. आनी आमकां साध्य ना कित्याक म्हणटा म्हळ्यार आमी मोती भ्रश्ट जाल्या. पवित्र पुस्तक म्हणटा, रोमांकारांक बरयल्या 1 अध्याय 28 वाक्यांत म्हणटा, देवाची खरी वळख तांच्या मोतीन व्हरूंक तांणी इन्कार केलें देखून देवान तांकां मोती भ्रश्ट जावंक सोडलें. हाचे वरवीं ते अनुचित चालीचे जावंक पावल्यात. पळया परत उडास दवरा, हांव वाचता. देवाची खरी वळख तांच्या मोतीन व्हरूंक तांणी इन्कार केलें देखून देवाची खरी वळख केली. जेजू म्हणटा हांव बऱ्यांचेरय पावस धाडटा, खोट्यांचेरय पावस धाडटा, बऱ्यांचेरय सुर्याचे किरणां धाडटा,
खोट्यांचेर येवं धाडटा त्या देखून तुमी सगळ्यांकी बरें करून सोसा जाय देवाक त्या वळखून त्या देवाचो पटलाव करूंक म्हाका आनी तुका कश्ट जाता म्हाका आनी तुका कश्ट जाता म्हाका आनी तुका कश्ट जाता मागीर म्हणटा देवान तांकां मोती भ्रश्ट जावंक सोडलें हाचे वरून ते अनुचित सालीचे जावंक पावल्यात अनुचित साल कितें राग द्वेश नामोक्षाने आमी पुरार भरल्यान आतां ह्या अनुचित सालीक आमची साल सारकी गी म्हणून ह्या वेळार हांव तूं नियाळ करता हांवें तुवें सदांच खुशी आसूंक जाय वय गी न्ही सदांच खुशी जावंक जाय सगळ्यांनी हांव तो बेजिकली दोन संगती आसात खुशी जावंक खुशी आसूंक एक हांवें हांगासर खुशी क्रिएट करचें हांवें तें उत्पन्न करचें हांगासर खुशी आनी म्हजी खुशी हांवें संतोश भोगूनच आसचें आनी एक रीत आनी एकल्यातून हांवें खुशी भोगची दोन संगती खुशी भोगच्यांत एक म्हज्या मतींत हांवें खुशी उत्पन्न करची आय एम द प्रोड्युसर ऑफ हॅपिनेस आनी एक आय एम द बॉरोवर ऑफ हॅपिनेस ताणें म्हजे कडेन बरें मोगान शैलाप घालून उलयलें इतले खुशी जाली ताणें म्हाका तूं कितलो बरो कितलो सुबीत म्हळें इतलें वयर जालें भारी खुशी ताजे थावन म्हाका खुशी त्या मनशान उलयल्यार म्हाका वगळशिल्यार म्हाका खुशी ताणें ताजे थावन म्हाका खुशी मेळची एक आनी एक हांवें खुशी उत्पन्न करणं जावचें तांचे काले सोदी हांवें हर एकान ती हांवें ल्हान ल्हान विशयान ती हांवें संतोश पावसो आनी म्हज्या इतल्याक हांवें खुशी उत्पन्न करची दोन संगती आसात त्या हाका त्या खुशींत आमी पळयत आसतना आमच्या चिंत्या ह्या हाका तें अर्थ जायचे जाल्यार चिंत्या म्हजें आनी तुजें मूड बरें आसा म्हजें आनी तुजें मूड हांव आतां सांगना तुमकां रिवर्स सांगना मूड पाड आसलें बरें कशें म्हणून तें तुमकां चिंतूंक कश्ट जाता चिंत्या आमचें मूड बऱ्यान आसा एकदम परफेक्ट बऱ्यान आसा मूड पाड जाता की ना कित्या खातीर पाड जाता एक घडी नियाळ करया कित्या खातीर म्हजें आनी तुजें मूड पाड जाता आमी मूड बऱ्या मुडार आसा हाय लेवलार आसा तरी पूण म्हजें आनी तुजें मूड कित्याक पाड जाता जावंक पुरो म्हज्या कुटुंबाच्यांक हुशार ना आयकाता म्हाका आनी त्या देखून म्हजें मूड ऑफ जाता जावंक पुरो थंयसर आर्थीक परिस्थिती सगळ्यांनी पडून आयल्या त्या खातीर म्हाका मूड पाड जाता जावंक पुरो हांवें एक आशयोंची राजकीय पार्टीक अधिकार सुकलो त्या देखून म्हाका मूड पाड जाता जावंक पुरो म्हजो शेजारी म्हाका एक दोन गाळी दिता त्या खातीर म्हाका मूड पाड जाता विविध कारणां निमती म्हाका आनी तुका मूड पाड जाता थोड्यांक टी चॅनल तांणी सांगलें चॅनल मेळना जाल्यार चिके लेट जाल्यार भयंकर मूड पाड जाता 8 वरार ते टी सिरियलां पावाजे कईंगी कोणागे उलोवन पार्टी येताना 8-10 जालीं 10 मिनटां लेट कंप्लीट मूड ऑफ ह्या बरें करून पळोवन आसात करंट गेलो मूड ऑफ ओके हां हे मूड ऑफ या असमाधान कित्याक घडचें म्हळ्यार मस्तू कारणां विविध रितीर विविध कारणां आमी दियेत कारण कितें म्हळ्यार कारण कितें सांगा एकाच उतरान सांगचें जाल्यार कारण कितें म्हूण सांगेत तें परिस्थिती आमच्या अनुसरण ना जाल्यार आमचे मूड पाड जाता विरार जाता सगळ्याचे पुरे कलिंगली घटना आसूंक पुरो परिस्थिती म्हज्या बोवारी आसची परिस्थिती ती म्हज्या अनुसरण ना जाल्यार काय जाता मूड ऑफ जाता परिस्थिती म्हळ्यार कितें आतांची स्थिती म्हणटा आनी कितें परिस्थिती म्हळ्यार पारार स्थिती अनेकल्याची स्थिती जावंक पुरो ते मनशाची स्थिती जावंक पुरो ते वस्तूची स्थिती जावंक पुरो ते एका विचाराची स्थिती अनेक स्थिती ती म्हजी मूड एफेक्ट करता कित्या खातीर ती परिस्थिती म्हळ्यार परिस्थिती म्हाका आनी तुका एफेक्ट करता म्हळ्यार म्हजी स्वास स्थितीक बोळ ना पेंगटान फाटीच्या कडेन बोळ ना म्हणटा पळय
फाटीच्या गणात बोळणातल्या खाल जाता पेंगडान बोळणातल्यार इल्ले वर आयल्यार पडटा इशीन येता तिशीन येता. श्वास स्थिती घटना त्या देखून परिस्थिती नियंत्रण करता. समा परिस्थिती वरवीं आव्हान तो त्या नियंत्रणांत सुकोवन पडटा आनी आमी सकला पडटा. आमकां मुस्तुबटी हांवें वडील सांगलें एक आमकां खावन जायचें वेगी वेगी जायचें. उदाहरण सांगचें वेगी वेगी जायचें. इन्स्टंट कॉफी इन्स्टंट टी जावन चिक्की ती हांवें चिंतले बरें जायना जाल्यार म्हजी परिस्थिती समान म्हाका राग येता. म्हाका राग येता कित्याक हांवें सांगलें बरी जावना आनी सांगलें बरी जायचें म्हणून हांव कालें करता. हांव राग दाखयता म्हजें बोळ दाखयता म्हजें सकत दाखयता. हांवें सांगलें बरी म्हजी परिस्थिती आसा जें म्हणून तरी पूण जायना. कितले कडेन तुजी सकत यूज करन तूं कितल्या जाणांक तुवें बदलूंक साध्य. म्हाका तुका कितल्या जाणांक बदलेत मोगाच्यान एकल्याक तूं बदलूंक कश्ट. सगळ्यांनी तो अशें करता तें अशें करता ही संगत अशी आसा सगळी मुखान तुका परिस्थिती कंट्रोलार ना देखून आव्हान तूं परिस्थितीच्या अन्वय आव्हान तुजें म्हज्यान तुजें समाधान बिगाडटा. त्या देखून आमी कितें करता भयंकर एकानी एका रितीर ते परिस्थिती नियंत्रण करूंक पळयता. जायना जाल्यार म्हाका तुका मूड ऑटोमॅटीक पाड जाता. आज म्हजे आनी तुजे मूडची की कोणा कडेन आसा दुसऱ्या कडेन आसा आनी ते सक्कडी बऱ्या तरेन उपयोग करन ते मूड म्हज्यान तुजें केदाळे पाड करनासात. हरी एपटी म्हज्यान तुजी मूड कोणें पाड करचें कोणें पाड करचें करेक्ट गे. आमचे मूड दुसऱ्यांनी पाड करतात गे. सोन्ने म्हाका सोन्ने आमचे मूड पाड करचे आमींत तें कशें पळय. उदाहरण हांव प्रॅक्टिकल चिंत्या वो मनीस म्हाका गाळी दिले त्या मनशान म्हाका गाळी दिलें म्हज्या विशयान पाड उलयलो म्हाका ताणें बिजनेसान लॉस केलें म्हाका ताणें कश्टूंक ताणें केलें पुरा केलें. ओके पुरा करता तो. आतां ताणें तिथे सूख करना ताका कांय सूख म्हूण तें बगूंक तो बघना. ताणें करचें समान ताका एक बुशी केजे म्हणून ताणें केलें ताणें केलें 100% ताका समान ताजे प्रकार. पूण ताणें खालें पुरा अन्यायान केल्लें मीठ केलें उदक पियेता कोण हांव म्हज्या मोतीन तें ताणें कशें केलें हांवें कांय करूंक गुत्तू ना. ताणें अशें कशें म्हणलें मनशा अशें कशें म्हणलें म्हाका टेन्शन म्हणून गेलो तो ढोंग केल्लो तो मोस केल्लो तो सूख केल्लो तो फडकीर तो पुरो तो. हांवें तुवें कालें करचें मोतीन चिंतून ह्या मेंदा भितर चिंतून तशें हें कशें जावचें बा तें कित्याक जालें हें कित्याक जालें वय गिनी कितलो तेंप पर्यंत ताणें सूख मागता म्हणसर तो सूख मागना तो गम्मातार आसा. हांवें सगळो वेळ टेन्शन घेवन बसचें इरार कोणाक म्हाका. म्हजें मूड ऑफ कोणा वरवीं जालें म्हजे वरवीं जालें. हांवें तें मंड्याक काडून चिंतूंक बशिल्ल्यान म्हजें मूड ऑफ जालें. जर तर हांवें तें चिंतूंक वचूं ना म्हजें मूड फ्रेश आसता. तो काले तो उलोवन गेलो सुणेक बोगळून तें गेलें आमी ताजे फाटल्यान मांडोवन करताय ना करता खंडीत करना. तर तो कितेंय सांगून गेलो ताकाच हांवें टेन्शन काडलें काय जाता म्हजेंत मूड पाडता. देखून जेजू म्हणटा तांकां बोक्षी म्हणटा. आतां बोक्षीचे कोणाक गी म्हणलें सवाल ताका गी म्हाकात गी म्हणून सत्य सांगचें हांवें ताका बोक्षुंचें न्ही बोक्षुंचें म्हाकात नाल्यार म्हाका न्हीद पडना नाल्यार म्हाका जेवंक लागना नाल्यार म्हाका कांय ना देखून बोक्षुंचें हांवें ताका बोक्षुंचें न्ही म्हाकाच हांवें बोक्षुंचें ताज्या खातीर न्ही. जर तर हांवें बोक्षिनांतल्या काळन जाता की म्हणलें नेक्स्ट सवाल बोक्षिनांतल्या काळन जाता न्हीद आनी सोडया एक बरें पॉयंट न्हीद जायना म्हाका हांगा गाय जाला टेन्शनार आसा आनेक लोक कालें गेलेशें ल्हानशें टेन्शन करता काळन जाता आनकीसो टेन्शन जाता म्हाका वळखेना बरी आनेक लोक मुखार येता आनेक लोक कालें उलयता ताजे उपरांत जाता शीर सुकता मागीर काळन जाता आउट म्हणटा कळ्ळें आउट सोशल वॉर्डाकय म्हणून जॉयन जावचें पडटा. एक उदाहरण दिता तुमी हांव प्रॅक्टिकल उदाहरण दिता प्रॅक्टिकल चिंत्या ह्या मनशान एकल्यान म्हज्या पांयाक सोमाक मारलें खट्ट जालो म्हजो पांय खट्ट म्हळ्यार ओडलो गाय जालो.
ताणे मारले ने ताणेंत म्हाका बँडेज करीचे सूख जाली म्हूण सांगायचे आनी म्हाका बँडेज करीचे तो करताय ना हांव हट्टान रागान ताका ते पायसो गाई तशें सोडून आनी एक कडेन येता थंय येताना आनी एक कडेन दंट जाता खाल जाता गाई परत्यान ओडलो जाता परत्यान मुखार येता परत्यान एक कडेन लागता एक बोडी लागता ल्हानशी एक्चुअली ती ल्हानशी बोडी उडली काय न्ही पूण गायेल्या कडेन ते लागल्या कितलें दुखता आमकां भयंकर सड जाता त्यावेळा आमी कालें करता त्या गायाक वकात लावन ते गाई गुण करता सोमामो कोण करता तो येता की ना हांवें घालचो कोणाक तर म्हज्या पांयाक तर हांवें वकात घालचें ना जाल्यार काल जाता तो गाय ओडलो जावन म्हाका सड समस्या जातात आनी हांव तो गाय गुणून हांव आरामेर आसता जर तर कुडीच्या गायाक आमीच वकात लावन हांव ते थंड करता जाल्यार मोतीच्या गायाक कित्याक हांव हातूं करना हांव कुडीच्या गायाक हांव हातूं वकात लावन परत ते ओडलो जायनातले बरी हांव हातूं रक्षण घेता जाल्यार मोतीच्या गायाक कित्याक हांव हातूं करींक वचना हांव आनी ही त्या आणे आतां आमी वचूंक वचपांत आसा म्हळ्यार थंयसर ताणें आमच्यो मोती कुड्ड्यो केल्यात कोणें कुड्ड्यो केल्यात सैतानान म्हजी आनी तुजी मोत कुड्डी करून सोडल्या खालें म्हूण सांगलां खालें म्हळ्यार तो येवन दी तोत्तो येवन दी म्हणून तो येवं सोयना तो ताणें ताका नियंत्रण केलां त्या मनशान तितलें खोटें म्हजें तें उलयचें जाल्यार त्या सैतानान ताका नियंत्रण करून म्हजे विशयी खोटें उलयलां आनी तो म्हाकाय तो मांडो पाड करून घाला आनी ह्या वरवीं हांव आनी तूं आज कितें जाता मोगाचें न्हू कोणी इल्लें उलयलें कडल्यान आमकां ठक्क राग येता कंट्रोल राग करनाका म्हूण हांव सांगना राग करीचे की नाका गे म्हजें तें तुजें तें नियंत्रण जायचें मुस्तुपटी घालून जाता म्हळ्यार अनियंत्रण जावन आमी राग करता अनियंत्रण करून आमी विवेक संगती करता पळया कार ड्रायव्ह करन येता आमी सडन कार खंयच्या कुशीक वचचें म्हणून आमी चिंतून गेलें जाल्यार सोमान जाता चिंत नाशिल्लें सिद्या कुशीन ड्रायव्ह केल्यार काल जाता एक 10-15 किलोमिटर येता आमी फाटी येवंक जाता आमकां मस्त कश जाता जर तर कार गुणावच्या पयलींच हांवें तुवें चिंतलें जाल्यार चिंतून आमी सारक्या वाटेक येता रागी तसोच हांव आनी तूं अनियंत्रीत जावन विदाउट कंट्रोल राग करता जाल्ल्यान कितें जावन समस्या जावन येतात नियंत्रण करन हांवें राग करीचे की नाका घेवन केलो जाल्यार थंय कंट्रोल आसता मुस्तुबटी आमी अनियंत्रीत जावन आसता सवाल हांगासर उपजाता म्हजी आनी तुजी परिस्थिती आपणे सुस्थिती कशी घट्ट धरची म्हळें व्हडलें सवाल तें सांगूंक आयकूंक बरें जाता वो सांगता आमी घरा येताना तें 4 गाडी येताना कशें रावचें आमकां सांगता घेवन जाता ओके ताकाय हांव उदाहरण सांगून येता चिंत्या सकाळीं आमी ब्रेकफास्ट करता की ना सकाळां करता कित्या खातीर करता कुडीन घट्ट आसचे खातीर म्हळ्यार तोंदरे येवं नजो म्हणून सकाळीं मस्त जाण एक्सरसायज करतात की ना कित्याक करतात सगळो दीस एनर्जेटीक आसा जें म्हणून जर तर कूड अस्कत जायनातल्या बरें हांव तूं एक्सरसायज करता ब्रेकफास्ट करता कित्याक अस्कत जावन नजो करेक्ट करना आसा जें म्हणून आत्म्याक म्हळ्यार मोतीक मोत गड आसचे खातीर हांव तूं कितें करता खंयचें एक्सरसायज मेडिटेशन करीत कितले जाण आमी मेडिटेशन करता हांवें तुवें देवा लागीं मेडिटेशन केलें जाल्यार आध्यात्म मुखांतर हांवें तुवें ताचें तें ध्यान केलें जाल्यार कितें जाता सकाळीं उठल्या कुडलें ब्रेकफास्ट एक्सरसायज केल्ल्या बरी म्हजी आनी तुजी मोत स्ट्रॉंग जाता स्वास स्थिती स्ट्रॉंग जाता म्हजी आनी तुजी स्थिती स्ट्रॉंग जाता सगळी रात जाल्यार हांव तूं वीक जायना कित्याक म्हाका कोणें कितलें गाळी येतल्यार चड मांड्याक टेंशन ना स्वास स्थितीर म्हज्या देवाच्या शक्तीन ताका कशें उदाहरण दिवचें म्हळ्यार चिंत्या ल्हान भुरग्यांक आमी इस्कालाक धाडटा की ना ल्हान भुरग्यांक धाडटाना कालें सांगता हळे ताजें पेन पेन्सील बूक आनी ओन काडनाका कालें जाल्यार रावून दिता वय घेवना सांगता गे तांकां भुरग्यांक आमी काडनाका म्हणून हांव आनी तूं देवाचीं भुरगीं न्ही गे देवान इतल्यान सांगचें ताजे तावन संतोश अशें नाका
आचेतावन संतोष अशें नाका ताणें ओगोळशी जेवण अशें नाका ताणें कालें चिंत जेवण नाका हांव तुका दिता जाय जाल्लें पुरा तो आमचो बापूय न्ही गे म्हज्या भुरग्याक हांव इश्काल्या घेतना पुरा दिता जाल्यार म्हजो बापूय सर्गीनसो म्हाका जाय जाल्यार तो दिना गे म्हाका आचेतावन ताचेतावन म्हाका काल्याक त्या देखून आनी एकल्या तोन म्हाका आनी तुका आमी एक्सपेक्ट करना आसा म्हळ्यार तेंतू व्हडलें हांवें तुवें करची सूख त्या देखून आमचें मूड ऑफ जावचें मूड ऑफ काल्याक जावचें तांचे तेंतोन हांगातोन खुशी मेळाची म्हणून खुशीच मेळना तुका आनी म्हाका तुका ती खुशी मेळना त्या देखून पयले स्वातर हांवें तुवें कितें करी जाय उडास दवरी जाय म्हजी स्थिती स्वास्थिती आनी परिस्थिती हाचे मदें व्यत्यास आज तो हांवें कितें उडास दवरिचें स्वास्थिती परिस्थिती त्या व्यक्तींची त्या सन्निवेशांची त्या वस्तूंची स्वास्थिती म्हजी ताणें म्हाका नियंत्रण करचें न्ही हांवें ताका नियंत्रण करूंक जाय स्वास्थितीन परिस्थिती नियंत्रण करीचें परिस्थितीन स्वास्थिती नियंत्रण करची न्ही पॉयंट नंबर 2 परिस्थिती म्हाका कंट्रोल करूंक कितेंय करूंक जायना एकल्या मनशाक ते सांगूंक कश्ट 2 मनशांक मागीरय कश्ट तर हजारांनी लाखांनी लोक आसा सन्निवेश तांकां कंट्रोल करूंक म्हज्यान जायना स्वास्थिती म्हजे गट करता सकाळीं उठून हांव 1 वर ध्यान करता कितलें करता 1 वर ध्यान करता कश्ट आसा 1 वर ध्यान करूंक कश्ट आसा एटलिस्ट सुरू करतना 15 मिनटां इल्लें मुखार वचून अर्दें वर देवा कडेन ध्यान करचें ताजे लागीं डायरेक्ट उलोवचें उलयतना काल जाता म्हाका तुका ताणें उलोवचें आयकता मुखार आमी मोत नितळ जावन मुस्तो आमकां बरें जाता ध्यान करचें तिसरें कोणीय कथी करून दित म्हज्यान तुज्या येदोळ म्हज्यान तुज्या जिवितांत मुस्तो जाणांनी म्हाका तुका अन्याय केला म्हाकाय मुस्तो जाणांनी अन्याय केला 1-2 न्ही भिरांकूळ अन्याय केला कर्णांतले आरोप हांवें केल्यात म्हणून धडावन सगळ्यांनी सांगलां आनी थोड्यांनी ते पातयेवन तांणी खाली म्हणून आसात पूण हांव ताका मांडोवनूच करना कित्याक गुत्ता की सर्वेस्परा तांचे ते तांणी कितें करता तांकां गुत्तू ना काळोखान ते आसात काळोखान ते उलयतात ताजे विशीं हांव मांडोवन करना कित्याक देवाचेर हांव पातयेवन आसा देवाचे सक्तेंत समाधानेन आसा हांव म्हाकाय तुकाय हर एकल्यांक हे अनुभव हर एकल्यांक तांच्या जिवनांत अनुभव आसा मुस्तोनान आमकां दुखयला आज आमी कालें करता जिजूंक सांगलां म्हणल्या खातीर बक्षिता मात्र न्ही म्हज्यात बऱ्या खातीर हांव बक्षितां म्हज्यात आमचे मेंटालिटी आज म्हज्यान तुजें मायंड चिंता आप बदलाता कितें चिंता बदलाता हांवें बक्षूं सो ताच्या बऱ्याक न्ही ताका बऱ्याक न्ही म्हजो गाय गूण करच्या खातीर आनी हांव हाचे वरवीं समाधानाचें जिवन जिवच्या खातीर तिसरे विशयी हांव आनी तूं जावन आसा उजवाड काल असो उजवाड शांती समाधान संतोष असो उजवाड जिजू म्हणटा तो दिवठण वयर दवरिचे आमी मुख्य रावचे कोणीय खाली येवन दित तांकां आमचें जाय तांचें पुरा टेन्शन दमून जायचें ताणें तितलें टेन्शन रायल्यार आमी शांत रितीन उलयत आसतना समाधानीन उलयतना आयिल्लें टेन्शन पुरा उणें जायचें येदोळ म्हणसर आमकांय टेन्शन जातालें आतां ना आतां आमी शांतीचें उजवाड समाधानाचो उजवाड संतोषाचो उजवाड ओके हे 3 संगती आज मतीन दवरचे स्वास्थिती परिस्थिती आमकां ध्यान करणं आमच्या स्वास्थिती घट करचें आनी तिसरें हांव जावन आसा उजवाड शांती समाधान संतोष असो विशयन मागया आनी आमचो भावार्थ आमचे आज मतीन पुरा काण भायर गेल्या काल आसल्यार काण भायर गेल्या शांत जाया सोम्यान जिजून दिल्ली शांती आमचे तें सदांच काल आसूं दी ह्या घडयेंतल्यान भायर येता आसतना हांव तूं शांतीचे दूत जावन समाजेन परजळया आमेन.